IIT जी आहा ती फर्मागुडी JC आतां येवपाचें अशें आयकलां आनी काही प्रमाणात तेंच्यांनी तांकां जी व्हडली जागो जाय त्या कमी प्रमाणात तेंच्यांनी आतां ते इन्स्पेक्शन करपाचें येवपाचें आहा. सो तुमचें कितें मत कित्याक IIT ही भाऊसाहेब बांदोडकर टेक्निकल जो भाग आसा त्या हातूंत येवची आनी स्थापन जावची हें म्हजें पयलीं पासून स्वप्न आशिल्लें आनी त्या खातीर जेन्ना IIT गोंयांत चालू जाली तेन्ना बाब मनोहर पर्रीकाराक हांवें रिक्वेस्ट केलो की तांणी ती IIT सुरवातीच्या काळांत आल्तिनो न्हय तर आमच्या गोवा इंजिनियर कॅम्पसांत चालू करची. ऑन एन एवरेज गोवा इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पस आमचो जवळ जवळ 11 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया आसा आनी हो भाऊसाहेब बांदोडकर टेक्निकल कॅम्पस म्हणून डिक्लेअर जाल्लो आसा. आनी अशें हातूंत जर IIT सारकी मोठी संस्था प्रस्थापीत जाता जाल्यार तें आमचे फोंडेकारांचें भाग्य, आमच्या बांदोडकारांचें भाग्य. कारण अश्यो गोश्टी समाजात करता आसतना आमी फर्मागुडी हो आमचो इतिहास आशिल्लो पार्ट ऑफ द बांदोडा विलेज आनी ह्या हातूंत सगळीं कॉलेजां बरीं बरीं फर्मागुडी ह्या भागांत आसा आनी ताजें योगदान हें बांदोडा कोमुलदादी कडेन लागून जालें. कारण त्या वेळार योग्य वेळार बांदोडा कोमुलदादीन एदी व्हडली जमीन जवळ जवळ 11 लाख स्क्वेअर मिटर तेन्ना दिली. IITची मागणी आशिल्ली की मोर दॅन 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन एट ए टायम तांकां जाय आनी हांव सदांच तांकां सांगतालो तुमकां येदी व्हडली जमीन गोंयांत मेळपाक कठीण आनी ती फर्मागुडयेर जर तुमी हाडटले जाल्यार तुमकां 4-4.5 लाख स्क्वेअर मिटर पर्यंत जमीन तुमकां एवेलेबल करूं येता. आज म्हाका खूब आनंद जाता मुख्यमंत्र्यान जो सुतोवाच केलो गेले 15 दिसांत 2 दीस फावटी तें आयकून म्हाका खूब मना पसून हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करतां. कारण IIT जावची गोंयांत हें प्रत्येकाचें एक स्वप्न आशिल्लें आनी तें जावचें बेगिनात बेगीन अशें म्हजें स्वप्न आसा. हांव आमदार आसतनाच तें जर जालें आसत तें म्हजें भाग्य, हांव भाग्य समजतलो आनी त्या हातूंतल्यान आमी प्रयत्न करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. खंयच्या स्तरार हें आतां आसा हें म्हाका खबर ना पूण जेन्ना IIT डायरेक्टर मेळिल्लो आज म्हाका खूब खोशी जाता. माननीय मुख्यमंत्र्यान 4 फावटी सुतोवाच केलो. फाटले इलेक्शनां फोंडेचे आशिल्ले तेन्नाय ताणें केल्लो पूण आज ताणें तो प्रयत्न करून जी IITची कमिटी गोंयांत येवपाक जाय हें सगळें पळोवपाक तांकां बेगिनात बेगीन हाडून हो निर्णय ताणें घेवचो. ग्रावंड+3 ग्रावंड+4 FAR इन्क्रीज करून तांकां बऱ्यो बिल्डिंगो थंय बांदूंक शकता आनी इन फ्युचर एक्सटेन्शनाक जाय जाल्यार आमचे कडेन आनी 3-4 लाख स्क्वेअर मिटर जमिनूय आमचे कडेन आसा. ती इल्ली इल्ली करून फुडें आमी घेवपाक जाता. कारण शेवट आमचें ध्येय आनी धोरण एकूच आसा. मुख्यमंत्र्याचें ध्येय धोरण एकूच आसा, आमचें ध्येय धोरण एकूच आसा. कारण बरें शिक्षण गोंयच्या भुरग्यांक मेळच्या बरोबरूच IIT सारकी जर आयली आसत आमचे भुरगे चड प्रयत्न करून हे मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करतले, आपले घरचें शिक्षण मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करतले आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी जाणें बंधनकारक गोंयाक आसा अशें म्हाका दिसता. परत एकदां हांव मना पसून हें जावचें अशें देवा कडेन प्रार्थना करतां.